दुडू आता म्हाका परत दिवंक जाय देखून हांव म्हणटालो म्हाका एक 5 लाख दी हांव तुजें रोखडेंच परत 5 लाख तुका न्ही ना म्हण बाता पूण या 5 लाख दितले जाल्यार 8-10 लाखाची वस्त धरपा पडटली शेठी पोजा लागीं भागात ना पोजा लागीं भागात ना पूण हांव तुका नागोवचो ना आयकन म्हटलं रे तू म्हाका नागवतलो म्हणून गांवांत नांव आसा मरे बाप सगळे लोक तूं भांगार म्हणटा पूण ह्या वेळार तें भांगार उपकारना असली भांगार जाय शेठी हांव नागोवणो न्हय लोकांनी ह्या गांवच्या म्हाका म्हज्या बऱ्या गुणाक लागून भांगार म्हटला हांव तुका नागोवचो तसली नांवां गांवां खूब आसा कोणाक सालगांवकार म्हणटात जाल्यार ताचे कडेन कितें मायनींग आसा कोणाक राजा म्हणटात जाल्यार ताचे कडेन कितें राजवटकी आसा कोणाक टायगर म्हणटात जाल्यार तो कितें वाग ऐकला बली फक्त नांवां पूण हांगा हें चलता आतां तुका कितें अशें